ह्या सुमारान एक सिरीज कोत्ता नांवान द फियरसम फोर. कित्याक म्हाका दिसता कांय वस्तू आसात ज्यो सैतान उजार कोत्ता आमकां खरेंच निराशी करूंक आनी आमच्या जिवाचो नाश करूंक. तर ह्या सुमारान हांव तुमकां 4 वेगळ्यो वस्तू शिकोवन दिता. भिरांत, दास्ती, अपराध आनी असुरक्षीतपण. भिरांत, दास्ती, अपराध, असुरक्षीतपण. आनी हांव सोत मानता तातूंत दर एक भिरांत घुसपोल्यान जेरूल भिरांतीन मिसळ जाल्या. पूण दास्ती फकत एक भिरांत आमच्यो गरजो मेलो ना जावंक, की आमच्या जिवितांत तूट आसतली आनी प्रश्न सुटावे जावचो ना. अपराध एक भिरांत की जें कितें आमी वायट केलां ताचेर आमच्या जैत व्हरोन येजो आनी ताचो परिणाम आमचेर येता आनी उरल्या जिविताक आमी ताचो फुडो करूंक पडटलो. आनी असुरक्षीतपण एक भिरांत की आमी सारकी नात, आमकां दिसता आमी आसोंक जाय तशी आमी जायना. वो निरोप जो संवसारान आमकां दिसता तो जावपाक. आयज राती हांव सुरवात कोत्ता तुमचे कडेन भिरांती वयर उलोवन. पूण ह्या दर एका विशीं म्हाका तुमकां सांगूंक जाय कशें तुजें मन तातूंत एकान तुजेर परिणाम हाडटा. तुजें मन जेरूल दास्तीन घुसपलां, मन भिरांतीन घुसपलां, अपराधान, असुरक्षीतपणान. असुरक्षीतपण एक परिणाम तूं स्वताक कसो लेखता तो तूं तुकाच कसो पळयता, तूं तुजेच बदल कितें चिंता. खरेंच एकूय निरोप ना जो आमच्यान शिकोय येता देवाच्या उतरान जातून आमकां मन हाडपाची गरज ना. बायबल मना वयर कांय अजापांच्यो वस्तू सांगता आनी म्हाका दिसता एक कारण लोकांचो कित्याक बरो परिणाम मेळटा तो पुस्तकां आनी शिकोवणेचे उपाय मना विशीं. कित्याक सगळीं जाणां की मन आमकां फकत त्रासान घालीत आसा, फकत त्रासान. सो तुका मनाची शांती ना जाल्यार तूं चड निराशी जातलो, चड निराशी. मुन्यो 23:7 म्हणटा जसो मनीस चिंता तसोच तो आसता. हांवें म्हजी एक मुन्नी घडून घातल्या. हांव म्हणटा मन वेता थंय मनीस वेता. थंय तुजी चिंतना वेतात थंय शेकी तूं पावतलो. जसो तूं चिंता तसोच तूं तुजो शेवट जातलो. देखूनच अजाप न्हय. बायबलीन आमकां शिकोवन दिल्यार देवाच्या उतराचेर आमी नियाळूंक जाय. देवाच्या उतराचेर आमच्या मनान तें परत आनी परत घडोवंक तो तुजो एक भाग जायसर. नियाळ करप दिता म्हायती आनी हाडटा प्रकाशवणी. एक प्रश्न जो आमकां क्रिस्तांवांक म्हाका दिसता आसा ती इतली म्हायती आयज मेळोंक शकता की आमी माहिती घेवंकूच उरतली आनी केदींच एक वस्त खूब त्योम शिकोवंक पावची ना ताका एक प्रकाशवणी जावंक. आनी फकत म्हायती तुका सुटका दिना पूण प्रकाशवणी. दुसरो कितें जाणो ताचो आदार तुका मेळपाक ना पूण तूं कितें जाणो आनी तूं कितें जाणो तेंवूय न्हय पूण तूं कितें जाणो के तूं जाणो के तूं जाणो के तूं जाणो. ते भाशेची प्रकाशवणीची बुद्धी जे सैतानाच्यान तुजे कडेन चोरची नजो. रोमकारांक 12 एक बरो जोमो ग्रांथाचो पूण दुसरें वर्स म्हणटा ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमार परमोणे तूं चलो नाका. तुज्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. तुजें मन दर एक आंतले प्रश्न जे आमी आयज सुमानांत उलयतलीं ते भायर उडोवं येता वो बऱ्या वो वायट चिंतनांनी. तुज्यान तुजें मन भिरांतीक उकडूं येता. ती भिरांत घेवंक वो तुज्यान मन बंद करूं येता ताका भायर दवरूंक. म्हाका दिसता मन एके तरेचें दार, एक दार आनी आमी शिकोवंक जाय कशें जेन्ना दुस्मान भितर येवंक कोत्ता एका चिंतना वरवीं जेन्ना आमकां वायटाक पडटलें वो देवाच्या उतरां आड आमी शिकोवंक जाय त्या विशीं आमचें दार बंद करूंक आनी म्हणूंक ना. हें एक व्हड उतर क्रिस्तांवांनी शिकोवंक. 2 तिमोथाक 2:23 ह्या मुन्याक तेंको दिता. आनी ह्या पड्ड्यार घातलेलो ग्रांथ म्हाका जाय तुवें पळोवंक. वो जर तूं बायबलीन तूं सुडीत आसाय तुज्यान तें पळोवंक जाता. पूण व्हडले बायबलीन तें पळय थंय म्हटलां अर्थ नासलोले आनी शिस्ती भायले विवाद वाटाय तांकां लागून तोंडाक तोंड जाता म्हूण तूं जानय. अर्थ नासलोले आनी शिस्ती भायल विवाद वाटाय तांकां लागून तोंडाक तोंड जाता. आतां हांगा खेरीत ग्रांथाच्या जोमांनी शीस पावलून खबर करता गरज जिवंक सुखान आनी तुज्या जिवितांतले किजील भायर दवरूंक.
आणि एक वाट आमी किजिला साबोरतात ते लोकांक सांगता भासाभास करून, जे कोणाक कित्याची खबर ना पूण सगळींच चिंतात आपल्याक सगळ्याची खबर आसा म्हणटूच तूं पाटी फुडें किजिला कोत्ता आनी आडकोलीन पडटा. तर थंय म्हणटा जेन्ना तें सुरू जाता तुजें मन बंद कर आनी त्या विशीं कांय करिनाका. तें हांव करूंक शिकल्याक म्हजे आनी म्हज्या घोवा मोदेकात कितलीच भासाभास जावच्या आदायला. आदीं हांव कितें म्हणो आनी तो कितें म्हणो, मागीर हांव कितें म्हणो तो कितें म्हणो. चिरूल आमी वेगळीं देखून आमी घडयेक जायतेच फावटी वेगळो जूत वस्तू थंय आसलो. तो कितें म्हणो हांव कितें म्हणटा, तो कितें म्हणो हांव कितें म्हणो. गेल्या सुमारान डेव म्हज्या सांगाता कांय जॅकेटी पळयतालो आनी हांवें ताका सांगलें की बरें लागता. ताणें परत जॅकेटां घेतल्यार देखून ताचे लागीं आसा ते जॅकेटी घालूंक पळयतालो. आनी एकूच आसली जी म्हाका माननासली पूण ताका आवडटाली. आनी हांवें म्हटलें म्हाका ती जबरशी मानना, म्हाका दिसता ती चड मोटवी आसा. ताणें म्हटली ती स्टायल. सोगलें जें म्हाका आवडना पूण ताका आवडटा ती स्टायल म्हणटा. आनी हांवूच नकळो ताका स्टायली विशीं कितें जाणो जाल्यार पूण हें आसा. हाचे वयर 15 वर्सां फाटीं भासाभास जातली. आतां त्या दशेर पावतूच हांव ते विशीं म्हजें मन बंद कोत्ता आनी हांव फकत म्हणटा बरें तुका जाय तशें कर आनी हांव वेतां. गजाली थान तुज्यान तुजें मन बंद करूं येता, तुज्यान बंद करूं येता, तुजें मन बंद कर, तुज्यान तें सोडून वचूं येता आनी म्हूण आयकुपाचें ना. म्हाका तें आयकोंक नाका. गरज ना तुज्या मनान कितें येवंक सोदता ताका तुवें भितर येवंक दिवंक. विकावी वस्तू सवें तुजें मन बंद करूं येता. कोण पूण काम कोत्ता थंय म्हणटा तूं जाणें घडये काम आसात थंय. जायतो लोक म्हणटा ओ तुवें आयकलां थंय रुमर आसा की तूं जाणें कंपनी घडये बंद करूं म्हूण आनी मागीर कितें करपाचें. तुजें मन बंद कर कित्याक हें सीद आसा की तें बंद करून कोत्ता जाल्यार कोत्तेलें आनी जायना जाल्यार जावचें ना. म्हणटच जर तूं देवाचेर विस्वास दवरता तुका नाका गरज ना तुवें भिवपाचें तें बंद जाता जाल्यार तर तुवें तांतून पडपाचें न्हय आनी मुखार वचोन देवाचेर विस्वास दवरपाचो. आनी जर तूं तें करशी जर कोणाक दवरूंक ना तर घडयेक तूं जायत आनी कोणाक दवरला तर देव खात्रीन तुका तुजी सिर्वीस दितलो. तांतून सगळें तुका पडपाची गरज ना. तुवें चतूर रावंक जाय तुज्या मनान कितें हाडटाय तें. पूण त्याच बरोबर हांव चिंता आमी आमचें मन उकडूंक जाय कांय वस्तू थंय. म्हाका दिसता आमी एका मनाचें जावंक जाय. बायबलीन एक मनीस आसा जुआंव चॅप्टर 1 वर्स 45 हातून. थोड्या वेळाक हें पळोवया. ताचे बदल जेजून थोडी शाबासकीची उतरां म्हटलेलीं. फिलिपाक नातालेन्यान मेलो आनी ताणें ताका म्हणलें तो आमकां मेलो जेजूची खबर कोत्ताना. मोइसेसाच्या समृद्धीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी हाची खबर आसा. जेजू नाझारेताचो जेजूचो पूत. नातालान्यान ताका परत केलो नाझारेतांतले कितेंय तरी बरें येवंक जाता. आतां तुमकां कितल्या जाणांक हांगा दिसती पडटा की ताणें आदींच मत दिल्लें. नाझारेत एक व्हड बरी सुवात नासली. नाझारेता वयर खूब रो चलताल्यो देखून ताचें मत आसलें नाझारेत एक बरी सुवात न्हय म्हूण. तर कशें नाझारेतान कितें बरें येवं येता. आनी फिलिपान म्हटलें बरें येवन पळोवलें. आनी जेजू नातालेताक येता तो देखलो म्हणजे तो पळोवंक आयलो आनी ताचे विशीं ताणें म्हणलें पळयात कसलेंच भासकालपण नासलेलो खरो इस्रायल कारवो. ताचे भितर कसलेंच हासकालपण दिसना. आतां ताणें नाताल विशीं जायत्योच बऱ्यो वस्तू म्हटल्यो आनी ताची सगळ्यांची बुन्याद हांव नकलो. पूण खूब वर्सां आदीं हांव तें शिकताना एक वस्त म्हाका दिसती देव म्हाका दाखयता. एक कारण म्हाका दिसलें देवान दाखयता जेजू नातालेतान इतलो मोग करी कित्याक जरी ताच्या मनान आदीं फुडें थारावो घेतलो की नाझारेतान कांय बरें येवचें ना म्हूण चड करून सोडवंडा न्हय तो उक्त्या मनाचो आनी खालतो जालो. तो खालतो जालो वचोन पळोवंक तरी. आनी म्हाका दिसता जायतो लोक आपल्या चालीन देवा सवे आनीकय मुखार पावपी. तांच्या मनान असली आदींच फुडें चिंतना नासली तर कित्याक हें तुजो घेतलेलो थारावो सत मानता आमी वय हेंच तुजो थारावो मानता आनी हेंवूय तुजो थारावो मानता आनी वय हांव ह्या तरेच्या धर्मान आसा आनी आमी तें सत मानिना. बरें कोण पूण बायबल वाचूंक वेळ घेता काय कित्याक आमी सगळ्यांनी तेंच सत मानूंक जाय तें उतर देवाचें. आनी हांव जाणो वेगवेगळे लोक हाचो सजमूत बोलतोच दिता पूण तुज्यान एक चुकूंक नजो.
म्हणजे हांव तुका थोडे उदाहरण दितां जशें तुज्यान म्हणूं येता वय हांव धावो वांटो दिवपान सोट मानिना. वय तूं तुजी बायबल वाचिना तर धावो वांटो मानिनेचो म्हणटोच तूं धावो वांटो सोत मानिना घडयेक फकत तुका दिवंक नाका म्हूण. वो तुज्यान म्हणूं येता वय वेगवेगळ्या भासांनी उलोवपाक सोत मानिना. आतांच लोक तशें कोत्ता. ते देंवचार राखतान येता. जेन्ना तुवें तें आयकतच ते आदल्या इगोर्जेन थान गेले पोले असल्या वस्तू विशीं लोकांन आयकलें म्हणटच ती आपलें पुरें जिवीत सोत मारतात. आनी जर ती अशीर मोनाची सोत कितें तें सोदिना जाल्यार देवान तांकां दवरल्या ते व्हड आशिर्वाद तांकां चुकतले. हांव हात धरून पेकयता तातूंत सोत मानी हांव तातूंत सोत मानिना. बरें तूं जाणें जर तूं चड दुयेंत पडल्यार तूं तुजें मन बदलशी. तुवें घडयेक बायबल वाचूंक जाय. म्हजे थंय तुमी सैमात आसात. फकत तूं गरम तकलेचो जायनाका आनी देवाक दार उकडें दवर तुका शिकोवन आनी तूं शिकोंक आमचे सरभोंवती आसा ताचे कडल्यान आमच्यान जायतें शिकोंक जाता जर आमी आदीन चिंतिनात आमी सगळें जाणो म्हूण. तुज्या मनान कितें येता ताचेर बारीक चोत्राय दवरूंक जाय. भिरांत चड करून आमच्या जिवितान भितर सरता म्हाका दिसता चिंतनाच्या रुपान आनी मागीर उमालो उत्पन्न कोत्ता. आनी केन्नाय म्हाका दिसता ती चिंतना जोरी तांचो फुडो करूंक कठीण ते उमाल्या परस सोंपें फुडो करूंक. कित्याक आमचे उमाले चड आसात आनी भिरांत जावन आसा आनी जावंक जाता एकदम घोट उमालो जो तोसवीत कोत्ता आमकां कसलें मूर्खपणाचें नाका जालें पावल मारूंक लायता वो आमकां आडायता बरो आनी बऱ्या परिणाम मेवो सारके थारावे घेवंक. घडयेक आयज रात्री हांगा पासून लोक आसतलो जेन्ना देंगी दिवपाचो वेळ आसो तांकां काल सावन दिसलें तुवें उमकी वस्त दिवंक जाय म्हूण आनी मागीर त्या बद्दल तुवें चिंतलें आनी तुवें चिंतलें त्या दिलें तर तुका कितें उणें जावपाचें आनी मागीर भिरांत आयली आनी तुका बरें दिसता तें तुवें मुखार सरोन केलें म्हूण. असलें आमी सगळींच कोत्ता सगळें कोत्ता. म्हणजे म्हज्या जिवितान आजुनूय वेळ आसा जेन्ना देव म्हाका कितें दिवं म्हणटा आनी तूं जाणें आतां म्हाका देव असो अनुभव जाला की म्हाका गमता तो म्हाका कितें कर म्हणटा तो पूण तोरी ताणें म्हाका कितें कर म्हटल्यार जें म्हाका खरेंच करूंक नाका. सो ताचे विशीं हांवें चड वेळार चिंतल्यार जाल्यार भिरांत थंय भितर सोदतली आनी तशें बलिदान करूंक वेता आनी तें करिना तर हांवें कितें करूंक जाय. जर आमच्यान शिकोंक जाता भिरांतीन आमच्या जिवितान रास करूंक दिवंक आमी वडेशी ताके बरी जातली. हांगा उबी रावन राती तुका सांगपाची ना म्हजे लागीं एक निरोप आसा सो तुमकां भिरांतीचो इशलो पयस दवरतलो हांव मानतां. भिरांत दिसतली कारण हांव सोत मानता की जावन आसा मुखेली वस्त जी सोयतान लोकां वरवीं कोत्ता. हांव सोत मानता घडयेक आमी कित्या परस सोगलें की तो भिरांत उजार कोत्ता कित्याक भिरांत दुसरी बाजू भावार्थाची. देवाक जाय आमी भावार्थान चलोंक सोयतानाक जाय आमी भिरांतीन चलोंक. तुवें चड चतूर रावूंक जाय असल्यो वस्तू म्हणटाना हांव चड भियेल्या म्हजी भुरगीं ताळसाण पडत. हांव भियेल्या म्हजी भुरगीं त्रासान पडत म्हूण हांव कितलीं भियेल्या म्हजी भुरगीं ड्रग्साचेर पडत. हांव भियेल्या अशें म्हणनाका. जॉबान म्हटलें 3:25 आमची व्हड भिरांत आमच्या भितर थान येता. आतां म्हाका दिसना की दोन वेळार तुज्या मनान थोडी भिरांत आसल्यार ताची सजमणी न्हय की वस्त तुज्या जिवितान घडत म्हूण. पूण जर तुज्या जिवितान व्हडली भिरांत आयली तर ताचे विशीं तुवें बोगोर नियाळ करूंक जाय आनी ती सांगोंक सुरू कोत्ता. म्हाका दिसता तुकाच संकश्टान घालता दार उकडून ती वस्त तुज्या जिवितान भितर घालूंक आमी बारीक चोत्राय रावूंक जाय आमच्या चिंतान आमी उतरां विशीं आनी आमचें मन आमी सारक्या मार्गार दवरूंक गरज. आनी एकूच मनाची अवस्था जी एका क्रिस्तावाच्यान भिरांत बद्दल दवरूंक जाता एकूच विचार जो आमच्यान चिंतू येता एकूच उतरां जी आमच्यान म्हणूं येता भिरांती बद्दल तें इतलेंच हांव भिवपाक ना कित्याक त्यो म्हज्या सांगाता आसा. आनी जर तुका भिरांत बद्दल आडकोल आसा आसन चड भिजूडपण भिरांत आनी लोजेसपण म्हाका दिसता कांय वस्तू आसात ज्यो लोक आपले चरित्र म्हूण मानून वतात जेन्ना खरीपणी देंवचार तुजो फायदो घेवंक कोत्ता. कांय लोक आसात जे सोयंबानूच बोलिश्ट आनी कांय सोयंबानूच लोजेस्त आसतात. पूण जर तूं इतलो लोजेस्त की तुज्यान जिवितान वांटो घेवंक जायना आनी एके भाशेन भाग घेवंक जायना आनी तुज्या मनांत आनी काळजान आसा तें सांगपाक जेन्ना तुका गमता की देव तुज्या सांगाता आसा तूं भियेताय तोच वीत करूंक कितें नवें करूंक. तूं भायर आसलेल्या परी भितर पळयता
जाल्यार वेळ जालो तुवें तुजे विरूद्ध येवच्याक आनी म्हणूंक ना तें करूंकचें न्हय. देवाक नाका हांव ते भाशेन जाल्लो, ते भाशेन जावंक ताणें म्हाका रोचूंक ना. कित्याक ह्या पंथाक थान त्या पंथाक म्हज्यान तुका दाखोवंक जाता की देवाक जाय आमी बळीश जाल्ले आनी दृढ आसलेले आनी ताका जाय आमी फुडो करूंक. जेन्ना फुडो करूंक गरज ताका जाय आमी नवी पालून घेवंक. ताका नाका आमी दुस्मानाक भिवंक. ताका जाय आमी अधिकार राखलेलो आनी ताका जाय आमच्या जिवितान आमी व्हड वस्तू केल्ल्यो. आमी दोर एकल्यान ताका जाय. न्हय फकत हांगा उबी आसात तांकां, आमी दोर एकल्यान. आनी जें शक्य आसा तें तूं पुरें करिना तर तूं केदींच खोशी जावपाक ना. कितलो लोक निराशी जाल्लो दिसता कित्याक ती नकलोत की ती खरेंच करिनात म्हूण जें कितें तांणी करूंक जाय. हांव फकत रावता देवान म्हाका दाखोवंक म्हज्या जिविताचें आपुणूय कितें तें. बरें आयज राती तुजें म्हजें आयकत जाका तूं आनीक रावपाक ना. तूं जाणाय कित्याक तुज्यान सुरू करीन हेजो भायर सरोन ती सूट पास करूंक भायर सरोंक लागता चड वेळ लागना. तूं ही वस्तू न्ही भायर सोदतलें म्हणपा तें न्हय तें. आतां हांव म्हणना मूर्ख आनी पिसाय कर, पूण तूं जाणाय जेन्ना हांव तरणाटी क्रिस्तांव आसली म्हाका जाय आसलें देवान म्हजो उपयोग केलो म्हणजे कसलोय सहयोग म्हाका मेळता पळय तो कितें करूंक हांव थंय भायर वचोन कोत्तालीं तातूंत चलो नासलें. म्हणजे हांवें कितें करूंक तोचवीत केली आनी हांव चिंतलें तुजा न्हय म्हाका तें आवडना. हांवें नर्सरीन पासून व्हरूंक तोचवीत केलें आनी भुरग्यांक सांबाळूंक आनी तें सारकें न्हय जालें. तें सुमार 3 सुमारां तोगलें. हांव भायर रस्त्याचेर गेलीं आनी कॅसेटी दिवंक सुरू केलें आनी हांव तें केलें पूण म्हाका तें आवडूंक ना. तें म्हाका सोबो नासलें आनी तरी हांव जाणो लोकल्याचेर भावार्थ परगटूंक तांकां तें आवडटा. तुमकां कांय जाणांक गरज तुमचें जिवीत पार केल्लें थंयचे भायर काडूंक आनी गरज तुवें देवाक चलोवपाची बसका दिवंक आनी गरज तुवें भिरांत सोडून दिवंक. भिरांत तें तुवें पावल घेतल्यार 3 प्रकाशवणी आनी 2 दुतांची दिसणी नासतना जर खरेंच तुका जाय देवान तुजो उपयोग केलो जाल्यार स्वताक विचार म्हाका कितें लागता म्हाका कितें आवडटा. म्हाका उलोवंक आवडटा आनी जेन्ना हांव उलोवंक लागली म्हाका वेळ लागलो ना गमोंक हें म्हणून हें हांवें करूंक गरज म्हूण. ती न्हय नर्सरी न्हय रस्त्यार प्रवचन करूंक हांव हें सगल्यांक सांगतलीं कितें करूंक जाय तें आनी तें करूंक म्हाका आवडटा सदांच आवडलेलें. आनी तूं कोत्ता तें आनीक कोण कोत्ता तें परी जावंक गरज ना. घडयेक तूं बेगीन बरें कोत्ताय, घडयेक तूं बरें लोकांक उत्तेजन दिवंक, घडयेक तूं बरें मागणें करूंक. तुवें फकत सोडूंक गरज जाय तूं कितें बरें कोत्ता तें आनी गरज तुवें तें सुरू करूंक जाय आनी तुवें माफी मागनी नासतना करूंक जाय. आमी सुमारान बरें कोत्ता. आमेन. म्हाका भिरांत आवडना. म्हाका भिरांत लोकांक कितें कोत्ता तें आवडना आनी हांव चिंता म्हज्यान इतलें पासून म्हणूं येता की हांव सोत मानता की जर आमच्या जिवितान भिरांत येवंक दिल्यार ताचो फुडो करिना तें एक पातक. कित्याक रोमकारांक 14:23 म्हणटा आमी भिरांताच्या खात्रेचेर दवरलेलें ना तें पातक. देखून दास्ती एक पातक, गुन्या एक पातक. तुज्यान भावार्थान गुन्हेकारी जाय नजो. तुका भावार्थान दास्ती आसना, तुका भावार्थान भिरांत आसो नजो. आनी तें केन्नाय म्हाका आदार दिता म्हज्या जिवितान कांय वस्तू थाऱ्यार घालूंक. जेन्ना हांव परत वाचून रोमकारांक 14:23 आनी पळयता हेर तूं जाणय जॉयस ही मोलाची अवस्था आसा ती भावार्थान न्हय आनी म्हणटच ती एक ल्हान चूक न्हय, ते एक ल्हान प्रश्न न्हय, ती न्हय तुजें चरित्राय. देवाक तें मानना कित्याक भावार्था विने आमच्यान देवाक खोशी करी नजो आनी ते कोण ताचे सवय येतात तांणी सोत मानूंक गरज ती की तो आसा आनी तो इनाम दिवपी जो कोण ताका खोलायेन थान सोदता ताका. गरज आमी शिकोवंक कशी जिवंक भावार्थान न्हय भावार्थान दुबाव आनी ना मानपान, दुबाव ना मानपान आनी परत दुबाव आनी ना मानपान. तूं तुकाच कसो पळयताय भिवकुटो आनी बेकरो वो बोलिश्ट आनी नीट. शक्य आसलेलो वो नासलेलो, करपी वो करपी न्हय, मजबूत वो ओस्कोत, वयर वो खाला, एक जैत व्हरपी वो एक लुस्पन जाल्लो, एक जैतिवंत वो एक गुन्हेकार. थोड्या लोकांक गुन्हेकाराचो चरित्र आसा आनी आपले पुरे जिवीत ते ताचे वयर
सादतात आणि आणि तेंच ते फकत चिंतात आणि तेंच गजाली कोत्तात जिवीतभर. हांव हेंवूय जाणो तुज्यान सगळें पुरायेन परत येवं येता आनी तुजें जिवीत मुखार व्हरो येता, कित्याक जेन्ना तूं क्रिस्ता सवें आसता तूंच ताचे सवें एक नवी प्राणी. पोन्न्यो वस्तू सोदतात आनी सगल्यो नव्यो वस्तू जातात. म्हाका दिसता आमची वड आडकोल आनी हें हांव खरेंच सत मानता की आमी आमकांच सारकी वळखोंक पावना म्हूण. आमी शिकोंक जाय आमकां आनी आमी तशींच वळखोंक न्हय पूण क्रिस्ता सवें. पयली गरज जी आमकां आसा ती देवाची वळख जावंक. आनी दुसरी गरज ती आमी जाणो जावंक क्रिस्ता सवें आमी कोण पळय ती क्रिस्ता सवें. एक पावटी तुका खरेंच कमतोस क्रिस्ता सवें तूं कोण तो सगळेंच बदलूंक लागता, सगळेंच. आनी त्या बद्दल हांव थोडे खबर कोत्तेली ह्या सुमानान, कित्याक म्हाका दिसता ती चड गरजेची वस्त जी आमकां आसा. जेन्ना पासून हांव जाणो जातलें क्रिस्ता सवें कोण ती आनी ताची खरी सोजमोनी कितें ती, जेन्ना पासून हांव सत मानूंक लागतलें जें कितें बायक बील म्हजे विशीं म्हणटा आनी न्हय म्हाका कशें दिसता वो हांव कशी सोदता ती दुसऱ्यांनी म्हाका कितें म्हणलें. पळय जरी तूं सत मानला जे दुसरो लोक तुका कितें म्हणटा तें सदांच बरें आसपाक ना. खरेपणी म्हज्यान तुका खात्री दिवं येता तें बरें न्ही. तुज्यान सत मानी नेजो तूं तुकाच कितें चिंताय तें आनी तुका कितें मानताय तें. तुका थावें जावंक जाय की गरज आमी सगळ्यो वस्तू आमच्या आत्म्यान जो सैतान उजार कोत्ता आमकां आडावंक मुखार सरोंक. देवाचें उतर एकूच वस्त जी आत्म्याक आनी उर्बेक दोशी कोत्ता. ती एकूच वस्त जी हें वाद तो पाडटा. तर हांव परवा करीन हांव कितें चिंता तें जर तें देवाच्या उतरार प्रमाणे न्हय हांव चुकलीं. आनी हें परवा करीन हांव कितें दिसता तें जर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तर तें म्हाका दिसता हांव चुकलीं. आनी आमी निर्णय घेवंक जाय पळोवंक देव आमचे विनेक कितें म्हणटा पळय तें ताचीच आतां आमी खबर करतात. ताका ताचे विशीं जायतें म्हणपाचें आसा पूण ह्या वेळार आमी कोत्तात ताका कितें दिसता तें. आनी देव म्हणटा तुका देणगी बोल आसा की तुज्यान करूं येता आनी जें कितें तो तुका कर म्हणटा तुज्यान करूं येता. क्रिस्ता सवें तुज्यान सगळ्यो वस्तू करूं येता तो तुका बोल दिता की दोनया सवें तूं मजबूत आसा वचकोत न्हय की तुका बॉक्सोलें दिलां आनी आदी 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 पूण तुका प्रवचन दिता ताचे परस कितें ओकलें जावंक जाय. तुवें ताचेर नियाळूंक जाय आनी अभ्यास करूंक जाय आनी वाचूंक जाय. तुवें सत मानी सोर आनी जेन्ना तुजें वेगळो सार करूं येता तूं कुडीन कोण तो आनी क्रिस्ता सवें कोण तो वस्तू खरेंच 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 बऱ्यो जातात. जर म्हाकाच म्हज्या भितर पळयल्यार म्हज्यान कांय एक करी नेजो पूण भिरांत धरूंक. कित्याक म्हजे भितर म्हज्या बोलान क्रिस्तावेने म्हाका ओजारांनी प्रश्न आसा. देवाक वळखोंक आनी जाणो जावंक आमी ताचे सवें कोण ती आमकां आदार मेळटलो फुडो करूंक आमी आमच्या जिवितांतल्या भिरांतीचेर. आनी म्हाका खरेंच तुका उत्तेजन दिवंक जाय तें करूंक. भिरांत भितर घेवन तुजें पुरें जिवीन भियोन सारिनाका पूण ताचो फुडो कर जेजूच्या नांवान. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.